ते अरेंजमेंट करपाक फायनान्शियली हांव फुल्ली हेल्प करता. म्हाजें काम फायनान्शियल असिस्टन्स दिवपाक. सरकारान कितें केलें आनी टायम दिवंक ना तो विशय वेगळो. ते म्हाका लागना. म्हाका आतां हांकां कशें सांबाळपाचो तो विशय. आतां हांकां कितें आर्थीक मदत दिवंक जाय ते आर्थीक मदत दिवपाक म्हूण हांव आयला न्ही. ताबडतोब सगळे पेमेंट सांग कितें आशिल्लें तुमचें. 2 घरां खंयचीय घरां तुमी सिलेक्ट करा होंडा. हांव तुमकां शिफ्ट सद्या करता, मागीर हांव बांदून दिता तुमकां. कळ्ळें न्ही. भाड्या बी हांव भरता सगळें. कितें तुमी पयशे मोडपाचे गरज ना. हांगा रावपाचें ना. हांगा तूं रावूं शकना. ह्या परिस्थितीत सामान बी सगळें काडूंक लायता. हे भुरगे बी सगळे आनी सपोर्ट करपाक हांव करून दिता. हेंचेर कितें जालां की तांकां थोडो टायम दिवंक जाय आसलो. जस्ट फायनल नोटीस दिवंक ना आनी तेजेर बी हांव कारवाय करून हांव रिप्रेझेंटेशन हांव चीफ मिनिस्टराक दितलो. त्याच बरोबर हे आमचे लोक बरोबर बाबा न्हू. कळ्ळें न्ही. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारानूय शेनवारा सालेली वचून पळोवणी केली. हो विशय बाबू खंय विधानसभेत काडटलो. हांव सरकारा कडेन तांकां संपूर्ण संरक्षण म्हणटा अशें आनी जेंकां आतां हानी जाल्या लुकसाण जाल्या तेंचे त्रास जावचे न्ही हाजे बद्दल हांव उलयतलो. कित्याक तांकां फायनान्शियल सपोर्ट करपाकच जाय. फायनान्शियल सपोर्ट करपाकच जाय. नाल्यार परत फाल्यां कशें हें करतले ते. फाल्यां घर सुद्दां उबी जाल्यार बाकीचे सगळे गजाली जाय न्ही. भल्लो संवसार आतां ना जाल्लो न्ही. सरकारा कडेन एक विनंती आसतली. हांव सांगतलो की तांकां हें करपाक. आनी खंयचे भायले कोण लोक न्ही मूळ गोंयकार जागो ना इलिगल मानता. कित्याक परिस्थितीनुसार जागो घेवप शक्य जालें ना. जर हें आसलें जाल्यार दुसऱ्या कित्याक रावताले आनी दुसरे प्लॉट घेवन नाल्यार फ्लॅट घेवन रावताले. पूण ती परिस्थिती ना न्ही. पूण निदान हें इतली फास्ट घेतलें चुकीचें. ताका लागून एसेंब्लीक बी हांव तेंचे खातीर बी हें करतलोच की तांकां खंय तरी एसेंब्लीक तेंचे बरोबरच बाकीचे आमचे 70 तालुके जावं गोंयभर अशे आमचे धनगर बांदव आसा. धनगर बांदवच न्ही अशे अनेक बाकीचे लोक आसतले जेंचे काही कडेन इलिगल घरां आसतलीं. परिस्थितीनुसार काही गजाली घडटात आनी तांकां खंय तरी आसरो परमनंट अशें हें करून रेग्युलायज करून तांकां दिवपाची गरज आसा. काळाची गरज म्हणटा अशी. प्रुडंटा खातीर अविनाश जोशी आनी महादेव जोशी.